येवकार हांव जवाहर बर्वे सुरवे गायच्यो हेडलायन्स. सोनसड्याच्या विशयावेल्यान मडगांव पालिकेचे बसकेत गरमागरमी. सोनसड्या कडेन संबंधित फायल गायब. नगरसेवक म्हणटा करत कारवाय. सरकाराक लोकांच्या प्रश्नांचे पडूनच गेल्ले ना देखून कंत्राटी शिक्षकांचे प्रश्न व्हरतले मुख्य सचिवाकडेन म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो किरण कानोळकार. समविचारी पक्षांकडे युती करपाची काँग्रेसीची तयारी. दिल्लीचे बसकेत वेंचणुकेचे रणनितीचेर चर्चा. समविचारी पक्षांकडेन युती करपाची काँग्रेसीची तयारी असली तरी अजून मेरेन खंयच्याच राजकीय पक्षान युती खातीर संपर्क करूंक ना. काँग्रेसीचो कार्याध्यक्ष अलेक्स सिक्वेरान सांगले. दिल्ली भेटी उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी काँग्रेस हावजात पत्रकार परिशद घेतली. गोयच्या फुडाऱ्यांची राहुल गांधी कडेन बसका जाली. हे बसकेत वेंचणुकेचेर रणनितीचेर चर्चा जाली. राहुल गांधीन मार्गदर्शन करपा सयत गोयच्या फुडाऱ्यांची मतां जाणून घेतली. राहुल गांधी सोनिया गांधी कडेन चर्चा करतले आनी उपरांत रणनिती निश्चित जातली. सद्याक 40 मतदारसंघात पक्षाचो वावर सुरू आशिल्ल्याचे सिक्वेरान सांगले. We discussed the purpose of the trip was primarily to discuss Mr. Gandhi's visit to Goa, to discuss the program. However, whilst we were there, we also discussed strategies for the forthcoming elections. We put across our views. He has heard us. We had diverse views on certain issues. Certain issues we spoke in one voice. And he has decided that he will communicate our views to our Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and he will get back to us in the next couple of days and approve the poll strategy. What strategy we should take and how we should go about for the forthcoming elections. पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी 30 ऑक्टोबराक गोंय दौऱ्यार येवपाचे आसात. गोंयांत येतकीर वेळासाव नुस्तेकारां कडेन ते संवाद सादतले. तांच्यो आडखळी जाणून घेतले. गोंय सरकारांत भ्रष्टाचार चलता हें आमी सांगत आसात. काँग्रेसीन भ्रष्टाचारा आड बरीच आंदोलनाय केल्यात. मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकान आतां गोंय सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचेर मोर मारल्या अशें गिरीश सोडणकर आनी दिगंबर कामतीन सांगले. काँग्रेस पक्ष त्यांची सगळी साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी आणि सगळी फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स सगळी डिपार्टमेंट्स गेल्या 6 म्हयन्यां साकून आमी ह्या इलेक्शनाच्या तयारेक लागलेले आसात. लोकां भितर प्रचंड ह्या सरकारा विरुद्ध राग आसा आनी काँग्रेस पक्ष एक पर्याय म्हणून लोक पळोवपाक लागलेले आसात. कारण सातत्यान आमची जी वाटचाल आसा ती लोकांची वाटचाल ही आमची वाटचाल म्हणून आमी काम चालू दवरलेलें आसा. पार्टीक एक वेगळें आनीक नवी दिशा दिवपाक ह्या इलेक्शनाक फेस करपाक आमचे आदले अध्यक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचे लिडर बाब राहुल गांधी 30 ऑक्टोबराक एका दिसाच्या दौऱ्यार गोंयांत येतात. तृणमूल काँग्रेसीची मुखेली आनी पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बिरेस्ताराक गोंयां आयल्या. पक्षाचे गोंयांतले फुडारी आनी कार्यकर्ते सांगातान बसका घेवन पक्ष वाडोवपा खातीर ममता 2 दीस गोंयां आसतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. भाजपा प्रणीत सरकार जे तरेन कायदो आनी सुवेवस्था हाताळटा ते पद्दतीचेर फाटले कितलेशेच म्हयने टिका जायत येयल्या. पुलिसय जे तरेन खून माऱ्यासारकी प्रकरणां हाताळटात तिवूय वादत सापडल्यात. नोंदी प्रमाण गोंयांत बायलां वयल्या गुन्यांवांचें प्रमाण 24% वाडलां. राज्यांतले ट्रॅफिकिंगचे प्रमाणय हेर देशांचे तुळेन चड आसा काँग्रेसीचो आरोप. गोंयांतली बायलांची परिस्थिती सामकी वायट आसा अशें अखिल भारतीय महिला काँग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसुझान नोंदयला. ताका लागून सरकारी कार्यपद्दतीचेर तांणी फोग काडला. डिसुझान सांगले, राज्यांतली कायद्याची खरी परिस्थिती उक्ती करपा खातीर फकत अधिकृत म्हायतीच पुरो. पिडेस्त बायलांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर प्रत्यक्षांत कितें केलां? नेटा डिसुझाचो भाजपाक थेट प्रस्न.
Every week, Goa registers 4 crimes against women. Goa was a very safe place for women earlier. Over 1,000 such cases have been registered from 2017 to February 2021. Over 200 cases have been reported every year. The total crime rate against women in Goa has increased by 24% under this current government. Sex trafficking in Goa is 1.1%, which is the highest in India. The CM has made Goa, I'll say this without any hesitation, that CM has made Goa the hub of trafficking. Recently, the 2 minor girls that were gang raped on the beach in Goa, that was the Benaglim beach, right? It was an extremely shocking incident that happened. And what was the reaction of the CM? His remarks in the State Assembly that parents need to introspect why their daughters were out so late at night speaks volumes of their mindsets, which is totally an anti-woman mindset. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सोनसड्याच्या विशयावेल्यान बिरेस्तार जाल्ली मडगांव पालिकेची बसका बरीच गाजली. सोनसड्या कडेन संबंदीत एक फायल जेईच्या ऑफिसांतल्यान गायब जाल्ल्याचे नगरसेवकान सांगले. फायल गायब जाल्ल्यान जेईचेर कारवाय करात तेणें मागला. बेरेस्तारा जाल्ले पालिकेचे बसकेत वेगवेगळ्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधी गटात गरमागरम चर्चा जाली. फाटले 1.5 वर्स जाले सोनसड्यावेले शेडी कडेन संबंदीत फायल गायब जाल्ल्याचो आरोप नगरसेवकान केल्लो. उपरांत तो नगरसेवक आनी नगराध्यक्ष फायल सोदपा खातीर तिडकीन जेईच्या कचेरीत गेल्ले, पूण तांकां ती फायल मेळ्ळी ना. पूण फायली कडेन संबंदीत कांय म्हायती मेळिल्ल्याचे नगराध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगले. कावन्सिलरान आमचे एक जेईचेर एक आयिल्लें कित्याक ताणें फायल मिसींग केलें म्हणून. सो देर वॉज अ एलिगेशन आय केला दॅट वन फायल ऑफ द शेड ऑफ द सोंसडो ती फायल ट्रेस जायनाली फॉर मोर दॅन 1.5 years. सो आयज आमी वचून ते जेईचे हितून कॅबिनान तो एक आमकां एमपी बूक मेळ्ळा, बट द फायल वॉज नॉट ट्रेस. द जेई इज सेइंग द फायल वॉज गिवन टू द कन्सर्न डिलिंग ऑथॉरिटी हांगा दिला आनी he said you have to go and check it to the building authority. मतलब I समझ MP मेळटा कडेन he should also submit his MP along with the file. So today council is saying take action against the JE. So as the council told us to give him a job in the Sonsora Gabijan घालूं ताका आनी ताका खंयचे वॉर्डान ताका काम दिता काय म्हणून. So this was our resolution for that JE. Main file was of the Sonsora state. Sonsora said the council JE told that it is given to the delegate. So you have found only the MB? We have found only the MB. Any other files you have seen in the drawer? No, I have not seen. So I asked the clerk who is dealing with the work orders just to press the file. ना मागे नॉलेजी प्रमाणे याका नोटिंग घालपाक जायना. एमीन म्हाका सांगलें याका नोटिंग घालपाक जायना. एमीन ताका नोटिंग घालपाक सपोर्ट करता. ते मिसिंग फायल हांगा म्हळें. मिसिंग फायले सगळे मिसिंग फायले सगळे हांगा थोडी वयर वयले थोडी वर येले आता. आणि ह्या सगळे वाडांतून फायल्यो. मिसिंग फायल म्हणटकूच फक्त ते म्हणटा दॅट इज पोलीस कंप्लेन करूया म्हणजे कितें पोलिसांक बाबड्यांक काय खबर लज मरे आमकां. पोलिसांक स्वप्न पडटा कळ्ळें तुका न्ही. अरे तो आउटवर्ड इनवर्ड नंबर मिसिंग फायल आसा जाल्यार कंटिन्यू तुमकां हाजेर कळटा सारकें कोणा कडेन फायल आसा ती आनी त्या मनशाच्या बाजून सांगता ते फायली ना आमचे ते लिव्हेर गेला म्हणटा. एक्चुअल फायली हांगाच आसा. आतां आमी थंय आतां मिटींग चालू आसतना आमची आमी डायरेक्ट म्हटलें सीपीक घेवन हांगा आयले सगळे कावन्सिलर येवन चॅक केले पयलीं फायली हांगा मेळटा. सगळे फायली मेळटा. आमचे कोण जेई आसा वॉर्डांतले कोण जेई आसा बीन पळय न्ही ते सगळे अंडर ताणें आपल्या दवरला खंय तुका न्ही. हा तो विकास म्हणून आमचो विकास देसाय ते सगळे ताजेर एलिगेशन करतात. पळया कितें करता परते वयर वता मिटींग चालू करता परती. 2 पेट्रोल पंपाच्या लीज दिंडाच्या नुतीकरणाविशीं बसकेत चर्चा जाली. तशेंच बांयो उसपुवप आनी पे पार्किंगेचो प्रस्ताव मात होल्डार दवरिल्ल्याचे नगराध्यक्षान सांगले. थोडे पॉईंट डिस्कस केले एजेंडाचेर. एक आमगेले 2 पेट्रोल पंपाचेर रिन्युअल ऑफ लीज डीड. सो वील बी गेटिंग अ रेव्हेन्यू ऑफ 10% अशें इनक्रीज जातले. सो 2 पेट्रोल पंप्स एक विजिंकर पेट्रोल पंप आनी एक कुराडे. ट्रॅफिक सेलान एक दिल्लें आमकां प्रपोजल दिल्लो ते पे पार्किंग करपाचो. तो आमी आयज कावन्सिलरान सांगला कीप इट ऑन होल्ड म्हणून ते मायक करूया म्हणून. थर्ड इज थोडी वेल्स आय मीन each ward
5 wells will be taken for deslating. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत ट्रॅफिकची समस्या दिसान दीस खर जायत चल्ल्या. येरादारी खातें नियंत्रण दवरपाक कमी पडटा. आतां येरादारी सिग्नलां सामकी गरजेची, पूण 2 वर्सां जालीं नावेली जंक्शना वयलीं सिग्नलांच चलच नात. परिणाम येरादारीची गचमुड्डी आनी जीव मुठीत धरून प्रवासाक तयार रावचें पडटा. 2 वर्सां जालीं हांगाची सिग्नलां चलनात, पूण आयज मेरेन येरादारी अधिकाऱ्यांनी ती बदलूकय नात. नावेलकार सांगतात, सुमार 60 लाख मोडल्यात. ही टॅक्सपेयरांच्या बोल्सांतली कमाय. आतां तर शाळा आनी कॉलेजी सुरू जाल्यात, देखून घाळपणां करून चलची नात. सरकारान गंभीर जावचें थळावे मागतात. आता हे सिग्नल सांगू जाल्यार म्हाका मजा पडटा. रोड एक वर्स जाली हे सिग्नल गायन आजू बाजू चालू जालो ना. पयर पोन्ने 2 आमी ती कार्ड ही घायल्ली. आतां आमगे हिंगा कॉलेजींत आमगे पण लोक भुरगीं शिकताय. हे 10,000 रोज लोक आहाय का भुरगे. हे पण सिग्नल लायट पण घायल्या ते युजलस. आता ट्रॅफिक सर्किट पण खबर ना. हे चालू करपाक जाय. आमगे भुरगीं पळय हे प्रॉब्लेम आहे. ट्रॅफिक जात कितले जाम जात सारखे. एक मिनटान आपले न्यूज सिग्नल घायले. कोणती सिग्नल आमी नायले सिग्नल कित्याक पावतो. हितून पयस देत गव्हर्मेंटाक पयस देत हे व्हॅल्यू कितें आहा. सो हांव मागता हे गव्हर्मेंटा कडेन बेगीन जात तितून बेगीन सिग्नल चालू करचे. कित्याक आमच्या कॉलेज कमी जाले. हायद्रा गोडजी हिंगा इस्लामी. सो हांव मागता हे सिग्नल बेगीन बेगीन जावचे. मुखार मागीर कितें करपाक आमकां मेळना. आयज कित्याक आणि ही हायवे न्हू. आता बायपास हायवे जाता टायम आनी 2 वर्सां. पण ही हायवे जाता लोक ट्रॅफिक जायता. लोक सकाळी कॉलेज भुरग्यां वचपाक त्रास जाता. पण घायल जाली जाले घायल घाण दोरे जाताली. फंक्शन कसो फायदो. त्याची कॉस्ट कितलो आसतो. हेज कॉस्ट आसलो मिनिमम 70 to 80 lakhs आसतले. हे वेस्ट ऑफ मनी उदकान गेले उदकान पयशे. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगीन ट्रॅफिक जाला पळय बेगीन बेगीन करचे. ह्यो जो आसा हो नावेलीचें जंक्शन आसा आनी ह्या नावेली जंक्शनाचेर इतलो NH-17 इतली कंजेक्टेड जाले कडेन आसा आनी ही कंजेक्टेड जाता म्हणून हांगा ट्रॅफिक सिग्नल घातली. ही ट्रॅफिक सिग्नल जी आसा ती गेले 2 वर्स पयलीं घातली, पूण आज पर्यंत ह्या सिग्नलाचो चालू म्हूण तें केलें ना. हांगा 10,000 वयर भुरग्यां जी आसा ही कॉलेजीक इस्कॉलांक जवळ 4 इस्कॉल आसात, 2 कॉलेजी आसात. इतले भुरगे आसा आनी ही भुरगे रस्त्यावयलो येतात आनी हांकां सेफ्टी अशें म्हूण कांय ना. आनीक हेंच पळोवन जो नावेलीचे MLA आसा लुईजीन फालेरो हेणी ही सिग्नल घातले. पूण आज ह्या सिग्नलाचे जे पयशे आसा जवळ 60-70 लाख रुपया हे उदकां गेल्ले आसात. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. बेकायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्यान मडगांव पुलिसांनी मालभाट मडगांवच्या हरिओम राठोड ह्या तरणाट्याक अटक केलो. त्याच्या कडल्यान 2,05,000 रुपयांचो गांजाय जप्त केला. हरिओम रातोड गांजा घेवन रावणफोंडा येवपाचो आसा अशी म्हायती मडगांव पुलिशेक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांव पुलीस निरीक्षकान एक टीम तयार करून रावणफोंडा दवरली. हरिओम थंय आयल्या उपरांत पुलिसांनी वेळ वगडायनासतना ताची गुटली उखल्ली. गांजाची पुरवण करपी मुख्य सूत्रधारक अटक करपा खातीर एक खास पथक तयार केल्ल्याचेय मडगांव पुलीस निरीक्षकान सांगले. आज मडगांव पुलिसांनी काल एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें मडगांव पुलिसाक आनीक ह्या इन्फॉर्मेशनाचेर एक हरिओम राठोड म्हूण तो मालभाटाचो भुरगो तो भाड्याच्या रुमार रावतालो. हो गांजा घेवन तुगे रावणफोंड हांगा येवपा आसा म्हणून त्या प्रमाणे जो मडगांव पुलीस स्टेशनाचो PI आसा तेणें फिल्डिंग लायली आनीक एक टीम तयार केली आनी ह्या टिमीक तेणी रावणफोंडाक दवरले. आनीक जशी रात जाता जाता काल राती तो एक्यूज जो राठोड आसा तो गांजा घेवन येयलो आनीक तो हेतरेक तेका पुलीस जे आसले त्या पुलिसांनी तेका धरलो आनीक तेचे कडच्यान 2,05,000 जो गांजा आसा हो ते धरले कडेन आसा. आज सगळे कडेन ड्रग्साचो खेळ खूब जाले कडेन आसा, खूब चलता. पूण ह्या ड्रग्साचे हे जे ड्रग्स ह्या गांजा आसा हेंचो जो मेन एजंट आसा हो मेळना. हो आतां सोदून काडपाचो जे हे आसा ते मडगांव पुलिसेचे आसा. आतां कितपत मडगांव पुलीस जे आसात हे ह्या मेन
एक्युजाक जो मेन खंयच्यान हाडटा हेका धरपाक ट्राय आसा आनी आज PI जो आसा तेणे आमकां सांगले कडेन आसा की आपण एक स्पेशल टीम काडले कडेन आसा ताकी हो गांजा खंयच्यान येता खंयच्यान कोण सप्लाय करता हेजे आमकां मेळपाक जाय म्हणून कित्याक हे जर मेन एक्यूज जर मेळना जाल्यार ह्या एक्युजाक धरून फायदो कांय ना असो जाता आनी कोर्ट तांकां रोखडो बेलूय दिता म्हणून ह्या पुलिसेन आज सांगले कडेन आसा PIन की आमी जाता तितलो प्रयत्न करतले की हे जे मेन हेंचो कोण जो डिलर आसा हेका धरपाचो. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. सरकार भेरेला लोकांच्या प्रश्नांचे सरकाराक पडून गेल्लेच ना. देखून शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन घेऊन आम्ही मुख्य सचिवाक वचून मेळटले तेका कंत्राटी शिक्षकांचे प्रश्न सांगतले. गोवा फॉरवर्डाचो कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकरान सांगले. कंत्राटी शिक्षकांचे धरणे आंदोलनाचो आयज दुसरो दीस. आश्वासनां खूब जाली, आतां लेखी उतर जाय. लेखी उतर मेळना तो मेरेन फाटीं सरचे नात. कंत्राटी शिक्षकांनी निश्चय केला. गरज पडल्यार आमरण उपोषण करपाची तयारी ह्या शिक्षकांनी दाखयल्या. गोवा कॉन्ट्रॅक्ट टीचर, गोवा समग्र शिक्षा, फिजिकल एज्युकेशन टीचर, आर्ट टीचर आणि वर्क एज्युकेशन टीचर आयचो हो दुसरो दीस आमचो धरणाचो हांगा आझाद मैदानाचेर. कालचो एक दीस गेलो. आयच्यान आमी एक स्ट्रॉंग केला हो की आयज आमी रातभर हांगाच रावतले. स्टे करतले आमी हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर. आमी आयज रातभर रावतले कारण कालच्या हेणी आयज पर्यंत आमचे कडेन कोण येवना पावूना. आमकां आजून तसो कांय एश्युरन्स मेळना सरकारा कडच्यान. सो आमी आतां डिसायड केला की सगळे सांज पर्यंत हांगा रावपाचें. ह्या म्हारगायेन आतां आमी 15,000 कशें जगप. आतां आमच्या भुरग्यांक शिकोवप आमी कशें. अनेक गोश्टी आसा ज्यो ह्या म्हारगायेन कांयच जायना. आनी सरकाराक आमी वेळोवेळी सांगलें की आमकां कितें तरी कर, आमकां रेगुलरायज कर आनी हे सरकार फाटलीं 5 वर्सां आमकां एश्युरन्सूच दीत उरलें, कांयच करूं ना. म्हणून आयचो हो दीस जो आसा तो आमी हांगा ठाम मांडलेलो आहा की आमी हांगाच बसतले. आतां हेज्या फुडें आनी कांय ना. जो पर्यंत आमकां परमनंट जायना तो पर्यंत आमी फाटीं सरचे ना. अशेंच हे आंदोलन जें आसा तें आनी तीव्र जातलें. ते सांगतात ते भाशेन की 15,000 सॅलरीक ते लोक काम करता. तेंच्यो फॅमिलीज आहा. म्हाका दिसता सगळे पयले जाल्यार तांकां आमकां कळटा की तेंच्यो फॅमिलीज आसतल्यो, बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो. आयज 15,000 म्हणजे कांयच न्हू. आमकां गोवा फॉरवर्डाक तेंच्यांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. आमी ते आयज आमच्या गोंयच्या चीफ सेक्रेटरीक आमी रितसर धाडटले. जे कितें बाकीच्या स्टेटींनी कायदे लायिल्ले आहा आनी रेगुलरायज केल्ले असल्या लोकांक ते बद्दल आमी चीफ सेक्रेटरीक अवगत करतले. भुरगे जे तरणाटे वयर सरतात, फुडार घडयतात भुरग्यांचो ते टिचर्स. आनी बरे भुरगे जर विद्यार्थी घडले मुखार, भुरगे स्टुडंट्स मुखार तयार जाले तरच राज्य मुखार वचूंक शकता, स्टेट फॉरवर्ड वचूंक शकता. आनी थंयच जर गव्हर्मेंटाचो ब्रेक मारूंक सोदता देन इट्स व्हेरी शेमफूल दॅट प्रमोद सावंताक मायनींग ट्रिप्यो आनी हे सोडल्यार म्हाका दिसता कांयच पडिल्लें ना. युवा काँग्रेसीनय आझाद मैदानाचेर वचून कंत्राटी शिक्षकांची भेट घेतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 15व्या वित्त आयोगामार्फत मंजूर जाल्ले 280 कोटी रुपया येयल्यात. बाकी 280 कोटी रुपयांचे अनुदान बेगीन मेळचें हे खातीर ठराव घेतला. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकरान सांगले. बिरेस्तारा जाल्ले दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. तशेंच आमदारांक जो भलायकी निधी मेळटा तसोच आमकांय मेळचो हे खातीरय थाराव घेतिल्ल्याचे तेंडुलकरान सांगले. तशेंच सरकारा लागीं अतिरिक्त अनुदानाची मागणी करतले अशेंय तिणें सांगले. आमकां प्रपोजल ते मिटिंगेक दवरून पास करचे पडटा प्रमाणे त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल्स घालून ती पास केल्ली आसा. आमी एका मिटिंगेक घातिल्ली आसा. आमकां 15 फायनान्साचो जो फंड आसा तो 560 नॉर्थाक सांगिल्लो, 560 सावथाक म्हणून सांगिल्लो. पूण तेन्ना 560तलो आमकां 280 आयिल्लो आसा. 280 आयिल्लो आसा म्हणटकच तो 280 जो उरलेलो फंड आसा पयलीं तो उरलेलो 280 आसा तो आमकां बेगीन हें करपा खातीर मेळपाक जाय म्हणून आमी लेटर केल्लें आसा. त्या लेटराचो फॉलोअप करचें अशें म्हणून ठरिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे फंडूय आमकां फाटल्या फावटी 8 कोटी आयिल्लो. ताच्या नंतर आतां आमी परत आमकां फंड दिवचो म्हणून सरकारा कडेन मागचें अशें म्हणून ठरिल्लें आसा. जशें आमदारांक मेडिकल अलावन्स बी सगळें मेळटा त्याच प्रमाणे झेडपींक आमकां निदान मेडिकल अलावन्स सगळ्यांक मेळचे ह्या खातीर आमी एक लेटर करचें आनी ताजो फॉलोअप करचें अशें म्हणून ठरिल्लें आसा.
आमचे 2 ZB मेंबर, एक दीपक नायक बोरकर, ताणें फाटल्या फावटी जेन्ना पळय तो ZB मेंबर आशिल्लो तेन्ना ताणें ते बोरी ब्रिज आणि बोरी ते सर्कल ह्या 2 विशय आसा जे ताणें ते लावन दवरिल्ले. त्या संदर्भातली लेटराय आमी आमच्या ZBतल्या ऑफिसांतल्यान गेल्ली. ती लेटरां केली तेन्ना आज आमकां तो बोरी ब्रिजाचे बी त्या हेतून पास जाल्ले आसा आनी प्लस बोरी सर्कल जे आसा त्या सर्कलाचे बी काम आतां चालू जातलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत आयकपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.